नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परभवणकर। तर आता सुरू करूयात गोवा टॉप 25च्या मुखेल खबरांक। भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईची आज तिसरी पुण्यतिथी। गोयच्या नेत्यांनी तशेंच साबार गोंयकारांनी मिरामारच्या समाधी स्थळार येवन फुलां ओंपून तांची याद काडली आणि तांकां श्रद्धांजली ओंपली। ह्या वेळार भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, दोतोर प्रमोद सावंत, बाबूश मोन्सेराता सय्यद, मनोहर पर्रीकारांचो व्हडलो पूत उत्पल पर्रीकार हाजीर आशिल्ले। कितलोय व्हड जालो तरी एका खिणाक बापूय नाशिल्ल्याचे उणाव आपल्याक जाणवता अशें उत्पल पर्रीकारान ह्या वेळार म्हटलें। दोन वर्साच्या कोरोना व्हायरस ब्रेका उपरांत गोंयकार निमाणे कसलोच भंय मनान बाळगिनासतना होळयेच्या रंगात रंगतले। उमळशीक बरीच वाडल्या। होळयेच्या रंगांनी बाजार नटला। पुराय देशात जी होळी ती गोंयांत गुलाल। शिगमो आणि गुलाल गोंयचे कितलेशेच देवळांनी जातात। ताका लागून गोंयकारांक एक न्हय जाल्यार दोन रंगपंचमी मेळटात। आयज राती गांवांनी होळी पेट्टली। कुंडणेचे आणि साळांतले गडे जावपाचे आसात। गोंयांत हालींच राजकीय होळी जाली आणि नवे सरकार स्थापन जावपाचें आसा। गोंयांत राजकारणी आणि प्रशासनान विसव घेवपा इतली उमळशीक वाडोवपी परब म्हटल्यार शिगमो आणि होळी। पर्यटन थळ गोंयांत काळा प्रमाण रंगपंचमी खूब बदलल्या। गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी ज्या पारंपारीकतेन होळी आणि रंगपंचमी जाता तितल्याच पाश्चात्य पद्दतीन गोंयांतल्या पंचतारांकीत हॉटेलांनी होळी जाता। गोंयांत आयिल्ले देशी आणि विदेशी पर्यटक ह्या पंचतारांकीत हॉटेलांत जावपी होळयेच्या इव्हेंट्साक व्हडा संख्येन उपस्थित रावून व्हडा दबाज्यान होळी मनयतात। गोंयांत सुमार 50 ते 58 वेगवेगळ्यो होळयेच्यो कार्यावळी जातल्यो। ह्या कार्यावळींनी पारंपारीक रंगपंचम सोडून डीजेच्या संगीताचेर लोक नाचतले। काळा प्रमाण आणि मागणे प्रमाण गोंयांतल्या होळयेचो रंग सध्या बदललेलो दिश्टी पडटा। संवसारीक ग्राहक सप्तका निमतान वजन माप खात्याचे नियंत्रक नितीन पुरुषन हांणी मडगांवांतल्या वेगवेगळ्या सुपरमार्केट आणि दुकानांचेर धाड घातली। ही धाड घातले उपरांत तांकां खुबशा दुकानांनी बेकायदेशीररित्या आणि कायद्यांचे उल्लंघन करपी वस्तू मेळ्ळ्यो, ज्यो खात्यान जप्त केल्यो। सुमार 100 बेकायदेशीर पाकिटां जप्त केल्ल्याचे पुरुषन हांणी सांगले। तशेंच दर एका म्हयन्यात अशा सारक्यो धाडी जायत रावतल्यो अशें तांणी सांगलें। माहिती मेळिल्ल्या प्रमाण देशभरा सयत गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासीन दिवपाक सुरवात जाल्या। केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक बुधवारच्यान वासिनां दिवपाक सुरवात केली। सध्या भलायकी केंद्रांनी डोस दितात। गोंयांतल्या 11 भलायकी केंद्रांनी वासिनां दिवपाची मोहीम सुरू आसा। 12 ते 14 वर्सां पिराये मदीं 50,000 भुरगे आसात। पयल्याच दिसा सुमार 800 भुरग्यांनी वासिनाचो डोस घेतलो। कांय तेंपा उपरांत शिक्षण संस्थांनी वासीन दिवप सुरू जातले। रशिया युक्रेन युद्ध 21 दीस जाले तरी सुरूच आसा। हे युद्ध बेगोबेग थांबोवचे आदेश अंतरराष्ट्रीय न्यायालयान रशियेक दिला। नेदरलंडांतल्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युक्रेनान रशिया आड याचिका घातिल्ली। ह्या याचिकेचे निर्णय दितना ICJन रशियेक युक्रेनांतल्यो लश्करी कारवायो बेगोबेग बंद करपाचो आदेश दिलो। ICJन दिल्लो हो आदेश अंतरराष्ट्रीय कायद्या प्रमाण रशियेक बंधनकारक आसा। तेच प्रमाण
फेडरेशन फुडले लष्करी कारवाये खातीर कसलीच पावलां उबारचे नात हाची जतनाय घेवची आनी दोनूय देशांनी वाद जावपी कृत्यां बंद करची असो आदेश न्यायालयान दिला. मात 21 दीस जाले रशिया युद्ध थांबयना. बुधवारा रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो करून बरेच लुकसाण केले. गोंयकारांच्या हिताची राखण जावची हे खातीर विधानसभेत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो विधेयक मांडटले. खासगी विधेयक मांडपा खातीर आमचे कडेन हेर पर्याय ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज परब आनी नवनिर्वांचित आमदार विरेश बोरकर हांणी गोंय विधानसभे भायर उलोवप केले. सध्या सांतिस्तेव गोवा डेअरी दुधाच्या दरांत वाड जावपाची शक्यता आसा, पूण दरवाड जाहीर करच्या आदीं बाजार सर्वेक्षण करपाचो निर्णय गोवा डेअरीन घेतला. रशिया युक्रेन झूज चालू जाल्ल्यान सगळ्याच वाटेन दर वाडल्यात. हाचो फटको गोवा डेअरीकूय बसला. गोवा डेअरीक म्हयन्याक 22 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें अधिकाऱ्यान सांगलां. गोवा डेअरी दुधाचे सद्याचे दर अशे आसात: फूल क्रीम मिल्क 55 रुपया लिटर, शक्ती मिल्क 25 रुपया अर्द लिटर, दिवा मिल्क 23 रुपया अर्द लिटर, जाल्यार कोल्ड गोल्ड 22 रुपया अर्द लिटर अशी दर आसा. गोवा डेअरी दर दिसा बाजारात 55,000 लिटर दुधाची विक्री करता. जर गोवा डेअरीत प्रति लिटराक फक्त 2 रुपया पासून दरवाड केली जाल्यार दिसाक 1,10,000 रुपया तांकां फायदो जावंक शकता अशें तांच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. गोंयचो फुडलो मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताचें नांव नक्की जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगडा बसका जाल्या उपरांत हो निर्णय जालो. भाजपाच्या विधिमंडळ गटाची बसका जावन दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री केल्ल्याची अधिकृत घोशणा जाली. प्रधानमंत्र्या वांगडा घेतिल्ल्या बसकेत गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, गोंय भाजप प्रभारी CT रवी तशेंच संघटन मंत्री सतीश धोंड उपस्थित आशिल्ले. भाजप पक्षाक गोंयच्या लोकांनी वेंचून हाडले म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकांचे उपकार आटयले. गोंयच्या विकासा खातीर भाजपाचे केंद्र आनी राज्य सरकार काम करीत रावतले अशें आश्वासन ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान दिलां. मोपा विमानतळाचे काम करपी कामगारांनी पगार न मेळिल्ल्यान तिडक उक्तायली. थंयच्या गाड्यांची आनी कांय कार्यालयांची मोडतोड केली. घडणूक स्थळाचेर मोपा विमानतळाचेर ही घडणूक घडली. पुलिसांनी आजून मेरेन कोणाचेरूच गुन्यांव नोंद केल्लो ना. कंपनीन ह्या विमानतळाचें बांदकाम ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें ताणें कंपनीन पयशे दिवन लेगीत कामगारांक पगार न दिवल्ल्याचो ताका लागून कामगार तिडकले. कंपनीन ह्या विमानतळाचें बांदकाम ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें ताणें कंपनीन पयशे दिवन लेगीत कामगारांक पगार सारको दिवंक नाशिल्ल्यान कामगार तिडकले आनी ही घडणूक त्या जाग्यार घडली. मिनाच्या येरादारी वयल्यान मये गांवांतलें वातावरण दिसान दीस तापत आसा. धुल्ल, प्रदूशण आनी उदकाचे समस्येन बेजारिल्ल्या मयेच्या लोकांनी परत रस्त्याचेर देंवतना बुधवारा मिनाची येरादारी आडयली. मजगती लोक आयकनात हें पळोवन मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकर हांचे वांगडा 8 नागरिकांक पुलिशेन ताब्यांत घेवन अटक केली. थंय आशिल्ले गोमंतक दिसाळ्याचे फोटोग्राफर संदीप देसाय हांकांय पुलिसांनी उखलून येलो. उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या आदेशा प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केली. मडगांव नगरपालिकेन बेकायदेशीर रितीन गांधी मार्केटांतल्या 2 पसऱ्यांची पावणी केल्या असो आरोप करीत कितलेशेच नगरसेवक सत्ताधारी नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्याचेर तापले. नगरपालिकेचे काळे धंदे चल्ल्या असो आरोप कांय नगरसेवकांनी केलो. बाजार समितीच्या अध्यक्षान आनी नगराध्यक्षान हे सगळे आरोप न्हयकारले.
बाणावले लोकांनी काल्ले प्रॉपर्टीच्या शेत पुरवण्याच्या कामाचेर आक्षेप घेतला. हालींच वेचून आयिल्ल्या थळाव्या आमदारान घडणूक स्थळार वचून पळोवणी केली. ताणें जमिल्ल्या लोकांकडे आनी कॉन्ट्रॅक्टदारा कडेन ह्या विशीं भासाभास केली. राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालूच उरलें जाल्यार तांचो आमकां बाणावलेकारांक त्रास जातलो. आमी पुलिसांची मागणी केल्या आनी आमच्या मागणेचेर आमी ठाम आसात. हो प्रश्न मुख्यमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यां मुखार मांडून तांचेर जाता तितल्या बेगीन उपाय काडटलो अशें उतर वेन्झी वेगासान दिलें. चोडणेच्यान पणजे येवपी 5 फेरीबोटी मदली एक फेरीबोट मोडल्या. देखून कामार वचपी लोकांचे बुधवारा सकाळी बरेच हाल जाले. खात्या कडेन आनीक फेरीबोट ना अशें न्हय अशें परिवहन खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. फेरी मोडिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां लायनीन रावचें पडलें. ताका लागून लोकांक कामाक वचपाक वेळ जालो. बेगोबेग दुसरी फेरी हाडून घालची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मुरगांव पालिकेन खारी वाड्यावयली सुमार 12 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयली. ही बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर फाटलीं 20 वर्सां जालीं उच्च न्यायालयांत हें प्रकरण आडखून पडिल्लें. बुधवारा ही बांदकामां मोडून उडयली. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकाराचो खर निशेध केलो. तशेंच मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हरून ही कारवाय थांबयली. ह्या कारवायेक लागून वातावरण बरेंच तापिल्लें. उपरांत आमदार संकल्प आमोणकर आनी जुजे फिलीप डिसोजान हस्तक्षेप करून कारवाय थांबोवपाक लायली. पालिका मंडळाक विश्वासात घेवन प्रलंबीत प्रकल्प मार्गाक लायतनाच दिवचल शाराची उदरगत करपाक नेटान वावुरतलो अशी गवाय नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या. आमदारकेचो सोपूत घेतले उपरांत आमदार दोतोर शेटये हांणी मंगळारा सांजे दिवचल पालिका मंडळा वांगडा बसका घेवन उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. विद्यावर्धक मंडळ संचलित दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयात आनीक एक नवीन स्मार्ट क्लास सुरू जाल्या. आदले शिक्षक आनी ज्येष्ठ नागरीक दिनानाथ तारी हांणी पुरस्कृत केल्ल्या ह्या क्लासीचे बुधवारा उक्तावण जालें. ह्या मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, सचिव आनी आदले सभापती राजेश पाटणेकर, राजेश दोण, अरुण साळकर, अभिजीत तेली, दिनेश मयेकर तशेंच हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत दिनानाथ तारी हांणी क्लासीचे उक्तावण केलें. ह्या मंडळा वतीन अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांच्या हस्तुकी दिनानाथ तारी हांचो भोवमान केलो. बेचाळीसावे सम्राट संगीत संमेलन 20 मार्चाक पणजेच्या मिनेदीस ब्रागांझा सभाघरांत जातले. ह्या संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक फामाद चित्रपट अभिनेतो मिलिंद गुणाजी मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर आसतलो अशी माहिती राजेश धेंपोन दिला. दर वर्सा हे संमेलन फोंड्या जाताले, पूण कांय तांत्रीक कारणाक लागून ह्या वर्सा हे संमेलन पणजे आयोजीत केलां अशें धेंपोन सांगलें. हे पत्रकार परिशदेत आयोजन समितीचे अवधूत सलत्री, अक्षय खांडेपारकार, मोहनदास बखले आनी शैलेश बोरकार हाजीर आशिल्ले.
कोयर घेवन वताल्या ट्रकांतल्यान 4 रस्ता माशे बगल रस्त्यार कोयर पडिल्ल्यान घाणी पडल्यात। रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराचो त्रास जावपाक लागला। थळावे पंच निशांत प्रभुदेसाय आनी सरपंच सचिन नायक हांणी कोयर व्हरपी ट्रकाक मड्डी तळप हांगा आडयलो। उपरांत पुलिशेक आफोवन हाडले। 15 दिसां पयलीं असोच एका ट्रकांतल्यान रस्त्यार कोयर पडिल्लो। त्या वेळार पुलिशेन कारवाय केल्ली। आतां रस्त्यार कोयर पडपाची ही दुसरी घडणूक आसा। हावसिंग बोर्डान 90% दुकानां बेकायदेशीर आसात। देखून ह्या अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचें काम इल्ले करूनच करचें पडटलें अशें रुमडामळ दवर्लेच्या सरपंचान सांगलें। रुमडामळ दवर्ली गांवांत सगळ्या जातीचे लोक एक जावन रावतात। ह्या अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचें काम सुरू केल्ल्यान हांगासरल्या लोकां मदीं जातीवाद निर्माण जावपाची शक्यता आसा अशें दिसपाक लागला। हो वाद वाडून व्हड जावपाचो न्हय, देखून आपणें पुलीस संरक्षण घेतलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। बेळगांवच्यान येवपी भाजी गरमेक लागून पाड जाता आनी भाजयेकारांक लुकसाणूय जाता अशें भाजयेकारांचें म्हणणें आसा। भाजयेची दर सदा भशेन ना। गिरायक लेगीत पयले सारके जायनात। गरमेचे दीस आशिल्ल्यान भाजी पाड जाता आनी ती भायर उडोवची पडटा। थोडे भाजीकार सांज वेळार आयिल्ल्या गिरायकांक आमी कमी दरान भाजी दितात। गरमेक लागून भाजी वेवसायिकांचें लुकसाण जाल्लें दिसून येता अशें भाजयेकार सांगतात। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेन गोंय पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्यान फूड कोर्ट बांदपाचें काम चालू केलां। सुमार 20 गाडेकारांक ह्या फूड कोर्टात स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतले अशें नगराध्यक्ष विश्वास सावंत हांणी सांगलां। बांदकाम जाले उपरांत रस्त्या वयल्या गाड्यांक फूड कोर्टान जागा दितले, तशेंच हेर लोकां खातीर फूड कोर्टांत गाडे चलोवपाक मेळटले अशें नगराध्यक्ष विश्वास सावंतान सांगलें। विंगड रंगांनी मनोवपी होळी लागीं पावली। रंगांनी खेळपी ह्या होळी उत्सवा खातीर बाजारांत भुरग्यांक नवे ऑर्गॅनिक रंग आयल्यात। भुरग्यां खातीर टँक, पिचकारी, नवे हर्बल रंग आनी गुलाल बाजारांत आयला। रंगी बेरंगी रंगांनी मनोवपी ह्या होळये खातीर बाजारांत रंग घेवपाक सध्या लोकांची कमी गर्दी दिसून येता। तशेंच बाजारांत वेगवेगळ्यो होळयेच्यो वस्तू आनी सामान आयिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंय राज्यांत 10 तारखेपासून शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। ह्या दिसा गांवांनी होळयेचें पुजन जाता। शिगमांतल्या रंगपंचमीक ल्हान ल्हान भुरगे तशेंच तरणाटे जाणटे होळयेच्या रंगान खेळपीक उमेदीन आसतात। वेगवेगळे रंग बाजारांत विकूंक आयल्यात। वास्को बाजारांत रंगाची दर 120 रुपया किलो चालू आसा। होळयेक एकूच दीस उरिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणांत बाजारांत सध्या रंग उपलब्ध जाला। वास्को बाजारांत रंग विक्रेते घेवपाक व्हडा प्रमाणांत लोक येवपाक लागल्या अशें दुकानदार सांगतात।
काणकोणा पारंपारीक शिगम्या उत्सवातलो गोफ आयज मेरेन अस्तित्वात आशिल्लो दिसून येता. ह्या पारंपारीक शिगम्याक गोफ, तालगडी, तोण्या खेळ वेगवेगळ्या पद्दतीन खेळटात. 5 दीस चलपी ह्या शिगम्या उत्सवात गांवगिऱ्या वाठारांनी आगळे वेगळे एक महत्व आसा. रितीरिवाजान आनी श्रद्धेन हो उत्सव गोंयकार भाव मनयतात. ह्यो आसल्यो गोवा टॉप 25च्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.